टास्क फोर्सान सोमारा परतून एक फावट कला अकादमीची पळोवणी केली। हे पळोवणे वेळार टास्क फोर्साच्या वांगड्यांनी मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतली साऊंड सिस्टम आणि लायटीची पळोवणी केली। तशेंच वास्तुरचनाकारा वरवीं कला अकादमीच्या नूतनीकरण केल्ल्या कामाची पळोवणी केली। आयज सध्या आमी आसा कला अकॅडमीन आनी कला अकॅडमीन येवपाचें कारण म्हटल्यार फाटले कांय दीस पयलीं तुमकां बीन खबर आसतली की एक कमिटी नेमलेली ती म्हटल्यार टास्क फोर्स ही कमिटी जी आसा ती म्हणजे कला अकॅडमीचें कशें काम चल्लां म्हणजे कला अकॅडमीचेर लक्ष दवरता। आनी आतां सद्या आयज जी आसा ती हांगासर येवन म्हणजे कला अकॅडमीन जे शोज जाता तियात्र जाता आनी आयज सद्या तियात्र चालू आसा आनी त्या तियात्राचे हांगासर खंय तरी टेस्टींग करप चालू आसा। तेंचे सगळे म्हणजे टास्क फोर्सची जी कमिटी आसा तातूंतले सगळे मेंबर आसतले किंवा अध्यक्ष मेन जे आसा ते किंवा वेगवेगळे म्हणजे लायट्स किंवा साऊंड किंवा आर्किटेक्चर जे एक्सपर्ट जे आसा साऊंडाचे किंवा लायट्साचे किंवा आर्किटेक्चराचे ते एक्सपर्ट सुद्दां हांगासर आयिल्ले आसा आनी ते सगळ्या गजालींची म्हणजे टेस्टींग करप चालू आसा। आनी हे हाचो म्हणजे कितें निर्णय घेतला हे सगळें टेस्टींग केल्या उपरांत ताची फाल्यां मिटींग आसा आनी ह्या मिटिंगेन सगळें डिस्कस केलें वयतलें हैदराबाद दवरतात।